होबावतं होतं आमच्या संस्कृतीचं, होबावतं आपलेपणाचं, होबावतं म्हज्या मांद्रेगांवच्या महान परंपरेचं. ताका आमी भुल्लें केन्ना खेळोंक ना, मुठींतलो केन्ना सोडूंक ना. संस्कृतीचे पुजवणकार आमी, संस्कृती केन्ना विसरूंक ना. आमी मांद्रेगांवांत आयज शिगमोत्सव आमचो मांद्रे शिगमोत्सव 2025 आणि आयज आमी फ्लॅग ऑफ करून आमचे शिगमोत्सव सुरवात केल्लो आसा. आणि आमच्या मदीं आयज आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर आसात जे मुद्दामून हांगासर येयल्यात आनी ह्यो फ्लॅग ऑफ करपाक. खरेंच बरें दिसता की कोस्टल भाग आणि कोस्टल भागान ते हांगासर एज अ टुरिजम मिनिस्टर भरपूर काम करतात. न्यू आतां नवीन प्रोजेक्टूय येवपाचे आहात कोस्टल जे आमच्या टुरिजम सेक्टराक फायदो जातलो. परत एकदा तिचे धन्यवाद म्हणटा आमचे एंटायर कमिटी जी शिगमोत्सव कमिटी आहा, आमचे अध्यक्ष सुभाष आसोलकर, तशेंच आमचे कार्याध्यक्ष राजेश मांद्रेकर, झेडपी दोन्ही सतीश शेडगांवकर आसात, तशेंच आमचे रंगनाथ कलशावकर आणि सगळ्या पंचायतीचे सरपंच पंच मेंबर सगळे हांगा सगळ्यांच्या वतीन हांव तेंचे वेलकम करता. आज आमी हांगा मांद्रे शिगमोत्सव समितीन आयोजीत केल्लो डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमाचे जोडपावल्यान शिगमो 2025 तो मांद्रे गांवांत आयिल्लो आसा. म्हज्या बरोबर म्हजो मित्र मांद्रे मतदारसंघाचो धडाडीचो आमदार बाबजी तारोलकर, ताज्या वांगडा ताजे सगळे झेडपी सरपंच पंच मेंबर तशेंच समितीचो अध्यक्ष बाब सुभाष हांगा जमिल्ली जीत बाबाची घरकान जमिल्ले समस्त पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया भाव आनी भयणीनो, उमेदीचो दीस म्हणटा आमी. 15 मार्चान सुरवात केल्ली आनी 29 मार्चाक लास्ट डे आशिल्लो. फाल्यां आमचो गुढीपाडवो. आयच्या दिसाक मांद्रे मतदारसंघाचो शिगमो ज्या उत्साहान आमी आतां आसतना पळयला तातूंत एक खरेंच बरें दिसता. कित्याक मांद्रे पयलीं शिगमो जायना आशिल्लो. डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमाचे जोडपावलान सुरू जालो जेन्ना जितान हो उलो मारलो की समज आमची संस्कृती व्हरपा जाय जाल्यार गांवांनी लोकांकूय इनवॉल्व जावप. तशेंच पर्यटकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक टुरिस्ट तांकां हो आस्पाव घेवंक मेळटा. रिजनरेटीव टुरिजम जी संकल्पना आमी घेवन आयले गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणली तातूंत कल्चरल टुरिजमाचो खूब आस्पाव आसा. आणि कल्चरल टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान कार्निवल, शिगमो आणि बाकीचे जे आमी आतां नवे सण चिखलकालो सारकेले आमी हाडल्या ते पूर्ण वर्सभर फेस्टिवल कॅलेंडर करता आसतना शिगम्याचें म्हत्व खूब आसा. ताच्या खातीर आज आमी हांगा येता आसतना फाटल्या वर्सा ताणें खूब दबाज्यान मनयल्लो. हांगा येतकर खूब लोकां भितर उत्साह दिसता. झेडपी जावं, सरपंच जावं, समिती जावं, सगळे बरोबर जेन्ना काम करता ह्या उत्साहान एक बरें वातावरण निर्माण जाता. आणि इंटरनॅशनल टुरिस्ट आणि तशेंच डॉमेस्टिकांक आमचे ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज हाची जाणीव करपाचो संदी मेळटा. ताच्या खातीर आयच्या दिसाक पूर्ण मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार ताका खरें अभिनंदन करता, ताच्या पूर्ण टिमीक अभिनंदन करता की बरो कार्यक्रम ऑर्गनायज करून हाडलो म्हणून. जातूंतल्यान ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान पूर्ण शिगमो म्हणटा आसतना आमचे सगळे वेगळे गांवांतले लोक येतात गोंयचे, पण मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक खुबसो तातूंत ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. कोण स्टॉल घालता, कोण बाकीचे कामां करता, हातूंत तांकां एक जोडपाचें एक आनी एक चान्स मेळटा. ताच्या खातीर इन्क्लुजीव टुरिजम करता आसतना हो एक बरो उत्साहान कार्यक्रम मनयता, तांकां अभिनंदन करता. फाल्यां पाडवो आमचो, गुढीपाडव्याची समस्त गोंयकारांक तशेंच मांद्रेच्या लोकांक आमची गुढीपाडव्याची शुभेच्छा दिता आनी मी 2 उतरां सोंपयता.
वच्चे फुडले ते दोग जाण जज आसा तेका तुमी नाजाल्यार फुडें दिसचे ना फुडें परत तशेंच तुमी परफॉर्म करत फुडें वच्चे. वीर हनुमान सीनियर 10. प्रभु श्री राम का परम भक्त हनुमान हूँ तो तू है लंकाधीश दशानन रावण. मेरा कहा मान, मेरी माता सीता को छोड़ दे, नहीं तो मेरे प्रभु श्री राम तुझे नहीं छोड़ेंगे. मेरे प्रभु श्री राम इस संसार के कण कण में बसते हैं और मेरे प्रभु श्री राम मेरे सीने में बसते हैं. श्री राम जानकी टाइम सोंपलेलो आसा. आमकां रामान दर्शन दिल्लें आसा. रामनमी येवपाची आसा. उत्कृष्ट अशें सादरीकरण तुमकां जर बरें दिसत जाल्यार तुमी जरूर ताळयो मारच्यो. ताळयो अजुनूय फ्री आसा. नेक्स्ट फुडलो सुवातेर येता एस 13. रामचंद्र की श्री फुडलो सुवातेर येयल्लो आसा सिनियर 30. देव बरें करूं. 15 तो आमचं माडगुला पार्टिसिपंट नंबर 3. सगळे प्रेक्षकां लागीं मागता की मातशे सायडीक रावचे. सर्तकांक येवपाक लागून वाट करची. नंबर
सुंदर असे सादरीकरण. तुम्ही पुढे असे सादरीकरण वच्चे देवशिल्पी हूँ के पालनहार श्री हरि विष्णु, मेरी सहायता करो, मुझे इस भस्मासुर के भय से मुक्त करो प्रभु, मुक्त करो. चिंता ना करो भोलेनाथ, भस्मासुर का वध मेरे ही मोहिनी रूप से निश्चित है. पकड़ो इस नरकट को. और इसकी पुलिस को आग लगाओ. लंकाधिपति रावण अनंत हो गया. इस मरकज ने हमारा अशोक पंचायत नष्ट कर दिया. लंका का पुनर्निर्माण के लिए मैं मान सकता हूँ. चलाकर नष्ट कर दिया. देवशिल्पी विश्वकर्मा आप मयासुर की मदद से लंका का
सारी शक्तियों का उगम और स्रोत मुझसे है। मेरी शक्ति का कोई अंत नहीं। कुंभकर्ण भी मेरा भार नहीं सह पाएगा। मैंने अपनी नखों से राम तथा लक्ष्मण की उत्पत्ति की है, जो तुम्हारी रावण सेना का अंत करेंगी। नवग्रहों को मुक्त करने का कार्य विघ्नहर्ता श्री गणेश करेंगे। मेघनाथ द्वारा छोड़े पिशाच शस्त्र का खात्मा संकट मोचक हनुमान करेंगे। और मेरी सेना अधिकारी वराही और मातंगी तुम्हारी पूरी सेना का सर्वनाश करेंगे। त्रिपुर सुंदरी आदि पराशक्ति ललिता। उद्यापासून मागचे तुम्ही सगळ्यांनी पैसे द्यायचे, स्वतः वाचवायचे आणि समोर भूमिदिन साजरे करपाक मला सहकार्य केले. देव बरे करू. तसेच पुढे इच्छा तुम्ही पुढल्या ह्याच्यात जे असं पाहिजे जाग्याचे तुम्ही सादरीकरण पुढे आमचे प्रेक्षक तुझी कला पळोवपाक घातलेल्यात देखून तुम्ही परफॉर्म करीत मुखार वयचे ही नमळाईची विनंती जावन आसा. आम्ही ऑलरेडी इन्फॉर्म केला की आमचे 2 जजेस पुढे असतात जे प्रेक्षकांमध्ये बसल्यात. देखून तुमच्या लागी नमळाईची विनंती की तुम्ही परफॉर्म करीत मुखार वयचे. इतलेशेच लोक जे वधून आयला आणि वधूच्यान तुमची कला पळोवपाक घातल्यात तांच्या मुखार वचून तुम्ही असे बंद करचे न्हय, तांच्या मुखार वचून सादर करचे. गोरवा गेली जमिल्ल्या खातीर एक जी सुचोवणी सांगता की
धनगरी जे आसा नृत्य दोन भशेन करतात. एक चपळ जे शिगम्याक केली वयता आनी दुसरें म्हणल्यार गजल नृत्य वा धंदे नृत्य हे दसऱ्याक केले वयता. हे दोन वेगळ्या प्रकारचे जे आसा नृत्य आमकां पळोवंक मेळटा. पूण आयज जे आमचे हांगा सादर जाता ती शिगम्याक सादर करणारी चपळ. टाळयांच्या गजरान तांची उर्बा वाडोवची. तुमच्या लागीं विनवणी की तुमी अशीच परफॉर्म करीत रावची आनी अशीच परफॉर्म करीत आतां सद्या मुखार वयची. मुखावयल्या प्रेक्षकांक तुमची कला दाखोवची. मुझे नहीं जानते, मैंने अपनी अमोघ शक्ति से दशानन रावण तथा उनकी सेना को नरजीवित
जाल्लो आसा प्लीज तुमचो टायम जाल्लो आसा फुडें